नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकार। आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां बरी पळयात आयच्यो हेडलायन्स। हरवळेच्या रुद्रेश्वर देवस्थानात पालखी उत्सवा वेळार जालो वाद। देवस्थान समितीची विरोधी गटा आड पुलिशेक कागाळ। माशे काणकोणा कदंबा बस आणि कारी मदी जाल्ल्या अपघातात एकल्याक मरण, 6 जाण गंभीर। उपचारा खातीर हॉस्पिटलात केल्या भरती। गोंयकारपण राखपा खातीर जाय तुमचो तेंको। गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजयाचे युकेतल्या गोंयकारांक आवाहन। गोंयांत कालोराचो प्रमाण वाडलो, हीट वेव येवपाची शक्यताय। नवोदया विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परीक्षेचो घोळ। 80 पैकी 25 विद्यार्थी महाराष्ट्रातले। खर कारवायेची पालकांची मागणी। सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक केल्या सुरवात। पल्लवी धेंपोन उक्तायलें स्पष्ट मत। मडगांव मार्केटात वेंचणुकेच्या प्रचाराक जाली सुरवात। आता पळयात खबरो विस्तारांत। हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात पालखी उत्सवा वेळार जाल्लो वाद आता पुलिशेंत पावला। पालखी मिरवणुके वेळार गोंधळ घालून थक्काबुक्की केल्ल्याचो आरोप करून देवस्थान समितीन विरोधी गटा आड दिवचल पुलिशेंत कागाळ केल्या। रुद्रेश्वर देवस्थानात निर्माण जाल्ल्या वादा उपरांत भंडारी समाज आक्रमक जाला। फुडाराक हो वाद कितें मोडण घेता ते पळोवचें पडटलें। महाशिवरात्री उत्सवा उपरांत हरवळेच्या श्री रुद्रेश्वर देवस्थानात आयतारा राती पालखी उत्सव मनयलो। महाशिवरात्रे वेळार उपराशिल्ल्या वादाचे फाटभुंयेर पालखी उत्सव सुरळीतपणान जातलो काय ना ताचे कडेन सगळ्यांची नदर लागिल्ली। रुद्रेश्वर देवस्थान हे भंडारी समाजाचेच असो पुनरुच्चार करीत पालखी सुवाळ्याक हजर रावचे ह्या उल्याक मान दीत गोंयांतल्या वेगवेगळ्या वाठारांतल्या भंडारी समाज भाव भयणांनी हरवळ्या शक्ती प्रदर्शन केले। पालखी उत्सवाक सुरवात जातकीच विरोधी गटांतल्या कांय जाणांनी पालखी अडोवपाचो यत्न केलो। ते वेळार जाल्ले झटपटीत कांय जाण किरकोळ जखमी जाले। पुलिशेन वेळारूच परिस्थिती नियंत्रणात हाडिल्ल्यान वायट घडणूक टळ्ळी। ह्या वेळार हरवळ्या मोठो पुलीस बंदोबस्त दवरिल्लो। भंडारी समाजाचे फुडारी आनी राज्याचे शेतकी मंत्री रवी नायक आनी हेर राजकी फुडारी हाजर आशिल्ले। मिरवणूक जेन्ना सुरवात जाली आणि दोन कडे जेन्ना स्टॉप जाले तेन्ना जे वयल्या हरवळीच्या गांवांसून जे सातेरीचे जे भक्तगण आहा तेंच्यांनी येवन थंयसर मस्ती केली म्हणजे पालखेक डायरेक्ट खान मारपाक ते गेले। हे जे देवस्थान आहा एज पर बाय लॉज 1926 बाय लॉज आमचे कडेन आहा। ती घटना जी आसा घटना ही सामकी श्रेष्ठ आहा। ते घटने प्रमाणे जर गेले जाल्यार आमचे घटनेन हे खंयच बरयल्लें ना कोणी खान मारचो जावं आनी कितें। हे फक्त प्युअरली फक्त जे भंडारी समाज आहा हेंचे स्टॅम्पल आहा। जो रायट्स आहा तो भंडारी समाजाक आहा। भक्तगण कोणूय येवन देवाचें दर्शन घेवंक मेळटा कोणूय कितें, पूण पालखेक खान मारपाचो जावं आनी कसल्यो ज्यो विधी जावं आनी कितें आसा त्यो फक्त भंडारी समाजूच ह्या देवस्थानाची जी वाटचाल आसा देवस्थानाचें प्रशासन चलोवंक शकता। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर तुकाराम सावंत। माशे काणकोणा मडगांव कारवार महामार्गाचेर कदंबा बस आणि कारी मदी जाल्ल्या अपघातात एकल्याक जाग्यारूच मरण आयलें जाल्यार 6 जाणांक गंभीर दुखापत जाल्या। अपघातात मार लागिल्ल्या 6 जाणांक उपचारा खातीर मडगांवच्या जिल्लो हॉस्पिटलात भरती केल्या।
येतालो हय तो ते करवाशानच येतालो हांवें तो अशें येता म्हणून हांवें गाडी उबी केली तरी बरो स्पिडीन येयलो 75-80 सुमार 80 स्पिडीन आलो तो आयल्टी धक्को मारलो तूं स्टॉप केली गाडी स्टॉपवर रावलो हांव तरी रॉंग सायडी हाडून मारली ताणें. सायडीन हाडून मारली वयर जाल्यार तुम्ही कॉल केले पुलिसाक? पुलिसांक आमी कॉल केलो ताका पुलिस हांवें कॉल केलो. तुमची गाडी खंयच्यान येयली? आमी मडगांवच्यान येयल्ले खंय वचपाची? कारवार वचपाक. पॅसेंजर कितले आशिल्ले गाडयेन? पॅसेंजर सिटींगसून नासलेली गाडी. पण तुजी इंजर्ड बी कोण आहा पॅसेंजर? ना इंजर्ड कोण ना. माश्यां काणकोण हांगा एक एक्सिडेंट जालो. एक्सिडेंट जो आशिल्लो तो कदंबा बस आनीक गाडी आयट आनी कारयेक भितर जालो. एक्सिडेंटा भितर एकलो जो राजेश वेर्णेकर आशिल्लो हो जाग्यारच सोंपलो. दुसरी ती त्या गाडयेन अशी म्हायती मेळटा की त्या गाडयेन टोटल 6 जाण आशिल्लीं. 2 जाण बायलां आनी दादले. बाकीचे सगळे काणकोण हॉस्पिटलां हाडलेले पूण सगळीं तितून भितरली 2 जाणां ती सामकी सिरियसली इंजर्ड आसा. बाकीचे आसा ते कोणा पांय मोडलेले आसा, तकले मारलेले आसा, ताका सगळ्यांक आसा मडगांव डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटलांत शिफ्ट केल्ले आसा. हांव हांगा तुमचे पयशे मागपाक न्ही जाल्यार तुमचो तेंको मागपाक आयला, गोवा फॉरवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता. युकेक गोंयच्या क्रिस्तांव भावांच्या एका कार्यावळी वेळार विजय उलयतालो. सरकार गोंयकारपण सोंपोवपाक उठला. खेळ तियात्राचेर टॅक्स लावन सरकारान आपली भुमिका दाखोवन दिल्ल्याचो आरोपूय विजयान ह्या वेळार केलो. गोंयान रावूनच गोंयकारपण राखपाक जाय अशें कांय ना, भायल्या देशांनी रावूनय गोंयकारपण राखूं येता हें तुमी दाखोवन दिल्ल्याचे विजयान युकेतल्या गोंयकारांक सांगलें. हांव हांगासर तुमचे पयशे मागपाक येवंक ना, जाल्यार गोंयकारपण राखतले जाल्यार तुमच्या तेक्याची गरज आसा आनी तो तुमी दिवचो अशें आवाहनय विजयान ह्या वेळार तांकां केलें. तियात्र म्हणजे आमची गोंयची संस्कृती, आमचे गोंयकारपण आनी हे तियात्र तुमी बरे भशेन एन्जॉय करतात ते पळोवन म्हाका दिसता गोंयकारपण राखपा खातीर जाय. गोंयांतूच रावपी गोंयकार गरज ना, लंडनाच्यान पसून गोंयकारपण आमच्या राखूं येता आनी तुमी राखतात म्हणून वालोर तुमी. तियात्र म्हणजे ते आमचे समाजात कितें चुकता ते आमकां एक मिरर कसो दाखयता. समाज खंय चुकता, सरकार खंय चुकता हो मिरर दाखयता आनी सरकारान ताजेर सुदरावप. बरें जाता तें मेन्शन करपाची गरज ना, पूण वायट जें कितें जाता तें मेन्शन करूंक जाय, तें वायट मागीर आमी करेक्ट करूंक जाय, ही मेसेज आसपाक जाय. पूण आमचो जो सरकार आहा ताका व्हडली तियात्रां बी कोता केना. तियात्राचेर जो टॅक्स घाललो ताणी, खेळ तियात्राचेर टॅक्स घाललो तो हांवें एसेंब्लीन इश्यू केलो. खेळ तियात्र म्हणजे कितें ल्हान सारकें बारीक, पूण ते खेळ तियात्रांनी बी पॉलिटिशियन जे आसता तांची कातरबाजी जाता आनी ही कातरबाजी तांकां जाल्ली नाका. पूण पॉलिटिशियनांनी गोंयांत नांव पेड्ड्यार केल्लें आहा. गोंयांत तांणी सांगलां की देवान आमकां सांगना म्हणून. एक पॉलिटिशियन हे सायडीच्यान ते सायडीन उडी मारल्या, देवाक फटयला आनी सांगता कितें की आपल्याक देवान सांगला म्हणून वच म्हणटा. गोंयकारपण जर वाडटले जाल्यार आमचे भितर एकवट जाय आनी एकवट म्हणटा असो जाय की लंडनातूय इतके गोंयकार आहात तांचे भितरूय एकवट जाय आनी तुमी जे कोणाक सपोर्ट करता ते लोकूय बी एकवटान तिका काम करूंक जाय. एकमेक सेपरेट करपाक लागले जाल्यार ते तिसऱ्याच कोणी जिखतात आनी ते जावंक जायना आनी ते तुमी सपोर्ट करूंक जायना. हांव हांगा आयला तुमचे कडेन पयशे मागूंक न्ही, तुमचे कडेन कितें सोदना हांव, आमचे कडेन असले पयशे ना, पूण हाजो अर्थ हांव तुमचे कडच्यान डोनेशन सोदूंक येवंक ना. हांव तुमचे कडच्यान सोदूंक आयला भोग आनी एक एक्सार. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. गोंयांत सध्या कालोराचें प्रमाण वाडल्यात. फाटल्या 2 सप्तकांतल्यान कालोराचें प्रमाण वाडिल्ल्याचे अणभव येता. गोंयांत हीट वेव्ह येवपाची शक्यताय आसा. वातावरणात हो बदल कित्याक जाला ताची म्हायती दिवपी हो खासा रिपोर्ट. गोंयांत उन्हाळ्याची सुरवात जाल्ली आसा आनी आतां सद्या सूर्य आहा तो तापलेलो आसा, उन्हाळो वाडलेलो आसा, टेम्परेचर वाडलेलें आसा. ह्या IMDन सांगलेलें की 7, 8, 9 तारखेक ही हीट वेव्ह गोंयांत येवपाची आसा. ही हीट वेव्ह म्हणजे कितें? हीट वेव्ह म्हणजे उश्णता जी आसा, टेम्परेचरान जो डिग्री सेल्सियस आसा ती वाडटा. ही IMD कशी चॅक करता? हेची प्रक्रिया जी आसा ती म्हटल्यार ते ड्राय बल्ब, जो बल्ब आसता ड्राय बल्ब वापरून तो टेम्परेचर चॅक केलो वयता. खरें तर जो बल्ब आसा तो वेट करून तेची जर चाचणी केली जाल्यार तेचो जो प्रमाण जो आसा टेम्परेचराचो प्रमाण वो चड बऱ्या पद्दतीन वचता. तो वेट बल्ब म्हटल्यार कितें? जो सादो बल्ब आसा तेचेर वोलो कपडो करून
वेट करून तो बल्बाक घालपाचो आनी तेची टेम्परेचर मोजपाचो. तेच्या उपरांत तेची जी कितें कॅल्क्युलेशन जावन टेम्परेचर कळटा तातूंत करेक्ट टेम्परेचर कितें आहा, खंय चड गरमी आसा खंय कमी गरमी आसा ही कळोन येता. आनी ही जी प्रक्रिया जाल्या उपरांत टेम्परेचर येता तो IMD सगळ्यांक सांगता. तर ही प्रक्रिया करपाची सद्या गरज आसा आनी सद्या गरमी वाडलेली आसा त्या कारणान सगळ्यांनी तेची काळजी घेवपाची गरज आसा. जेन्ना ह्या सगळ्या बद्दल वातावरण म्हणा किंवा गरमी वाडल्या त्या बद्दल सगळ्या बद्दल जेन्ना आमी NIOचे रिटायर्ड सायंटिस्ट डॉक्टर रमेश कुमार यांच्या कडेन उलयले तेन्ना तांच्यांनी कितें सांगलें तें आमी पळोवया. Yeah, basically it's a combination of two things. One is actually both the land is warming, the ocean is warming. In addition to that, we have actually a phenomena called El Nino. El Nino is a phenomena which happens in the eastern part of the eastern equatorial Pacific Ocean. Okay. This is actually a very important phenomena which can actually have a profound influence on the temperatures all over the globe, including the Indian subcontinent. So it's actually a combination of several things. One is actually global warming. In fact, the decade 2014 to 2023 was one of the warmest decades of the last century. Okay. And each month, January was actually the warmest, February was the warmest of 2024, March was the warmest, and now I'm 100% sure that April 2024 will be the warmest. So each year, each month, in fact 2024, each month is getting warmest. January was warm, February was warm, March was warm, and April will break all the records and it is getting more and more warm. So it's a combination of actually warming of both the land temperature, sea surface temperature, and everywhere it is getting warming. Okay. And in addition to that, we have almost reached the tipping point of actually 1.45 degrees Celsius. That it is supposed to be that we should keep a cap on 1.5 degrees Celsius, but we are almost reaching there. So things are actually looking bad. Plus the additional phenomena of actually El Nino has actually made the things from bad to worse. Actually, people do not go outside in the time between maybe 11 a.m. to 3 p.m. People should never go out. It's actually very, very dangerous. And not only that, some of the things what we can do is actually for prevent such things actually. One, use public transport. Okay, if we use more and more of public transport and avoid by going individually, by taking a scooter or an individual in a car, we should do pooling. I would say use more and more of public transport and avoid using an individual transport. And maybe, as the correctly said, maybe plant more and more trees, make the green area more coverage, and all these things we need to do. Sir, you have been in NIO before, so is there any past history is there of a heat wave like this? Yeah, in Goa, fortunately, we didn't have actually heat wave like conditions in Goa so far. But things are, I'm sure, we don't. At least I won't be surprised if there is actually heat wave conditions in this year. उत्तर गोयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वीच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचो आरोप करीत काय पालकांनी 70चो मामलेदार राजेश साखळकाराकडेन चौकशीची मागणी केल्या. पळयात पुराय बातमी. नवोदय विद्यालय आसात. ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा. मात उत्तर गोयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वीच्या प्रवेश परीक्षेत घोळ जाल्ल्याचे उक्ताडार आयला. ह्या प्रवेश परीक्षेत सुमार 500 भुरगीं बशिल्लीं. परीक्षेत 80 विद्यार्थी पास झाले. पण पास झाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रातले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला. ह्या सगळ्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी पालकांनी केल्या. तर टोटल हे नवोदय स्कुलाक आमकां आमची ग्रुप केला तेंच्यांनी इस्कॉलांतल्यांनी की 500 भुरग्यांचो ग्रुप आसलो. भितूरली आमची गोंयांतली भायली जी भुरगीं आसा ती आमकां कशी कळ्ळी म्हणशात जाल्यार आमचे कडेन पळयात तेंच्यांनी युट्यूबाचेर महाराष्ट्र माझा तेजेर एक तेंच्यांनी लायव्ह व्हिडिओ घातलेलो श्री क्लासीस तळेवाडी आणि तेंचो हेड कोण आहा तेंच्यांनी आमकां सरळ सांगितले की आमची नवोदयान वाळपय हांगासर इतली भुरगीं सिलेक्शन जाल्या म्हणून तुमकां हा व्हिडिओ एक्सप्लोर करूं शकता तेंचो व्हिडिओ. देन ती भुरगीं जी हांगासर येयली त्याच भुरग्यांचें नांव आहे पळय रिजल्टाचेर गोवा सिलेक्शन 80 भुरग्यां पैकी 25 भुरगीं तेंची आसा पळय तेंची आमी नांव रिजल्टाचेर नांव आहा तर तेंची. आनी अशेंच महाराष्ट्र मालवण सुद्धा ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यात सेम अशें जाल्लें तेंचो सुद्धा पळय तेंच्यांनी सेम दुसऱ्या डिस्ट्रिक्टांतली भुरगीं तेंच्या डिस्ट्रिक्टान बसयल्ली तेंच्यांनी असोच आवाज केलो. तेज्या उपरांत त्या भुरग्यांची एडमिशन बंद केल्लें आसलें. आनी दुसरें म्हणल्यार रुल्स
कितें म्हणटा हू इज एलिजिबल फॉर द JNV कॅन्डिडेट, कोण JNV एग्जाम दिवंक शकता तेजो हांगासर रुल्स बरयल्ले आसा. त्या रुल्सा प्रमाणे आमी आमच्या भुरग्यांक तेंच्यांनी येवन अवेअरनेस केले इस्कॉलांनी येवन की तुमी तुमच्या भुरग्यांक एडमिशन दियात म्हणून, एडमिशन घेया एका JNV. तेन्ना आमी थंय आमच्या भुरग्यांक 500 भुरगे आहेत, 500च्या वयर आसतले, लगभग 500 भुरग्यांचो एक ग्रुप जाल्लो. त्या ग्रुपा प्रमाणे कळटा की 500 तरी या म्हणून घेतली. 500 भुरग्यांतली एक सुद्धा भुरगीं आमचे म्हणजे 25 भुरगीं तेंची जाल्यार बाकीची उरलेली आमची आसा सर. हे सर अशें कित्याक हे जावचें न्हू सर, अशें हे आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय साफ अन्याय जाल्लो आसा. साधारण म्हाका जे म्हटल्या त्या प्रमाणे सगळें हें करून ते एंट्री जेन्ना जे घेता त्या फॉर्माची तेन्ना सगळी ती म्हायती तांकां दिवची पडटा. ती खंयच्या गांवांत रावता, खंयच्या तालुक्यान रावता, पण तेंच्यांनी एंट्री पयली नवोदय विद्यालयान त्या भुरग्यांची घेतली कशी हो आमकां हें करचो पडटा, शोध घेवचो पडटलो. दुसरी कडेन आतां जेन्ना 5 जालीं भुरगीं, ती 5 जालीं जवळ जवळ 25 भुरगीं जी आसा ती सगळी व्हिडिओच्या माध्यमांतून आमकां कळटा की ती भुरगीं भायलीं आसा म्हणून. ती भायली भुरगीं तेंच्यांनी घेतली कशी हेतून, आनी घेताना आतां परत तेंच्यांनी सगळें तें मागल्या, कितें तेंचे डॉक्युमेंट सगळे मागल्या. ते नवोदय विद्यालयान जे प्रिन्सिपल आसा किंवा मामलेदाराच्या माध्यमातून तेंचे कडेन वतली, तांच्यांनी त्या 25 भुरग्यांचे सगळे तेंच्या पेरंट्साचे आनी त्या भुरग्यांचे सगळे डॉक्युमेंट ती खंयच्या इस्कॉलान शिकल्या, पहिली ते चवथी खंयच्या इस्कॉलान शिकल्या, 5वीन ते खंयच्या इस्कॉलान गेली, हे सगळ्या ताजो म्हायती तेंच्यांनी मामलेदारान, डेप्युटी कलेक्टरान आनी नवोदयाच्या प्रिन्सिपलान दिवची. तेज्या उपरांतच तांकां एडमिशनाची ताचो विशय घेवचो. तेज्या पयलीं अजिबात तांकां एडमिशन दिवचें न्हू, कारण 14 तारखेक तांकां लास्ट तांकां हें दी म्हणून सांगला, डॉक्युमेंट हाड म्हणून सांगला. कितें त्या खातीर ह्या गोश्टीचेर आनी खास करून म्हाका अशें दिसता की स्थानीक जो आमदार आमचो विश्वजीत राणे आसा तेणी हेजेर खास करून लक्ष घालचें, फोकस घालचो. पैसे घेऊन बनावट कागदपत्रां तयार करून हेर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितात हो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय आशिल्ल्याचो आरोप कांय पालकांनी केलो. मात नवोदय विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाच्या कोतान अशें कितेंच जावंक ना. पळयात ताचें म्हणणें. आप लोग बोल रहे हैं 25 स्टूडेंट्स फ्रॉम महाराष्ट्र. हम लोग नहीं बोल रहे, पेरेंट्स बोल रहे हैं. नो पेरेंट्स, नो आप बोल रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं ना, आप पूछ रहे हैं, मैं नहीं बोल रहा. पेरेंट्स ने आपके ऊपर एलिगेशन किया है. मैं बोल रहा, सुनिए, आप बोल रहे हैं 25 मेंबर्स बाहर से कोई, आई थिंक ये महाराष्ट्र से है. अभी तक हम डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं किया है, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के बाद वो लोग की इफ दे आर हैविंग रेसिडेंशियल प्रूफ और हेडमास्टर का आई थिंक वो स्टडी सर्टिफिकेट प्रूफ, एवरीथिंग आई थिंक सही होने में हम एडमिशन देंगे, नहीं तो हम एडमिशन even the list is not prepared by us, it is prepared by list we got from CBSE, it is not from the school, it is not from the school. And I think whoever making the allegation, it is a false allegation, it is a false allegation. We are not having any direct contact with any parenting so far. We have not made any this one. I think if you want, I think you can any inquiry you can conduct. I think we are not having any objection, we are not having any problem. सपना सामंता सहित ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. सकारात्मक दृष्टिकोन दवरून लोकसभा वेंचणुकेच्या प्रचाराक सुरवात केल्या अशें स्पष्ट मत भाजपाची लोकसभा उमेदवार पल्लवी धेंपोन उक्तायलें. ती मडगांव मार्केटात प्रचारा वेळार पत्रकारांनी विचारिल्ल्या प्रस्नाची जाप दितना उलयताली. आता आम्ही मडगांवच्या मार्केटान आसा. तुमकां खबर आसा मार्केटाची दक्षिण गोंयांत खूब व्हडली परंपरा आसा ह्या मार्केटाची, आनी इतलो महत्व जागो हो. आनी हांव दक्षिण गोंयचे आशिल्ल्या कारणान आमचो संबंदूय खूब आसा. आमी सगळी फोकस करतात ऑन पॉझिटिव्ह कॅम्पेन. तेच हांव म्हणटा. हांव दुसऱ्या पक्षाचेर कांयच उलयना. म्हजें नाणें खणखणीत आहा, म्हजें नाणें वाचता. म्हाका दुसऱ्याचें नाणें खोटें म्हणपाचें आनी म्हणपाची गरज ना. हांव कॅम्पेन सुद्दां करता पळय, हांव दुसऱ्याच्या कोणा कॅन्डिडेटाचेर उलयना आनी पार्टीचेर उलयना. जेन्ना हांव मडगांव हांव कॅम्पेन करता आसतना हांव दिगंबर कामत म्हणून कॅम्पेन करता पळय, तेन्ना हांव लोकांक सांगता दिगंबर कामतीक तुमी आडवो उडो सगळें पळयला. ते दुसरे कोण येता 15 वर्स जाली मरे, 30 वर्सां जाली मरे, 20 वर्स जाले. लोक म्हणटा बाबा तुमच्यो सगळ्यो काणयो आमी आयकल्यो. आमकां दिगंबर कामत आसा तसो बरो आहा. मुख्यमंत्री आसतना आमी ताका पळयला, मुख्यमंत्री आसतना ताचे दार आमकां उगडायले. हो कन्सेप्ट घेवन हांव मुखार वता सदांच इलेक्शनाक. तोच कन्सेप्ट हांवें तिच्या बाबतींतूय केला की दुसऱ्या कॅन्डिडेटाक ब्लॅक डामर लावपाचो प्रयत्न करप ना. आमचो कॅन्डिडेट कितलो बरो, आमची पार्टी कितली बरी, आमी वोटींग कोणा खातीर मागता, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खातीर मागता. शेनवारा राती शिवोले डॉमिनोज शॉपा लागसार 4 जाणां मदीं बरोच वाद निर्माण जालो. चौगांयनी मेळून 2 जाणांक खंय बरेच मारले. हे संदर्भात हंजून पुलिसांनी 2 आरोपींक अटक केल्या, जाल्यार हेरांक सोदपाचो सोद सुरू आसा. अंजुना पुलिस स्टेशन के अंदर हमने एक केस रजिस्टर किया था 6 तारीख को अंडर सेक्शंस ऑफ 323, 326 and 427 read with 34 IPC. This was registered on a complaint of one person who is a resident of Berne, and इसके अंदर immediately police had acted and 2 people have been arrested
One is Vishwadip Nayak, and another is a minor boy who we sell to necessarily protective custody. इसके अंदर बाकी जो वांटेड लोग हैं उनको हम ढूंढ रहे हैं. So what was the reason? अभी इनिशियली जो पता चला है उसमें these two groups had an argument over it was some kind of a road rage kind of an incident, and during that इनका कुछ आपस में कहासुनी हुआ which escalated and then it converted into a fight. सध्या IPL चालू आसा आणि त्या खातीर मॅचींचेर बॅटिंग लावपाचे बेकायदेशीर प्रकार चालू आसात. आयतारा सांगोळडा पुलिसांनी सांगोळडा हांगा बॅटिंग रॅकेटाचेर धाड घालून गुजरातांतल्या टोळयेक अटक केल्या. ह्या फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल उलयताले. Talegaon police team they have arrested 3 people, one Mr. Kalpesh Bhai Thakkar, one Mr. Sandeep Kumar Thakkar and another Mayur Patel. They were all found to be doing some form of illegal betting from Sangolda, and we've registered a case under section 3 and 4 of the Goa Daman and Diu Public Gambling Act. इसके अंदर during the search we had recovered around 10 mobile phones, 12 laptops, 3 notebooks, 3 routers. These are all worth around 4,50,000 rupees. और इसके अंदर आगे की investigations चालू. So how they were operating like ये पूरा betting का case? Basically इन लोगों ने यहाँ पे आके रेंट पे लिया था ये जगह और ये सिस्टम इस्टेब्लिश करके ये ऑनलाइन के माध्यम से बेटिंग कर रहे थे. सो दैट इज इट. बाकी हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं. गोयचो लोकप्रिय आशिल्लो मानकुराद आंबो पिकपाक सुरवात जाल्या. गोयच्या गांवागांवांनी आशिल्ल्या मानकुराद आंब्याच्या झाडांचे आंबे काडपाचें काम सुरू जालां. कांय दिसां भितर चड प्रमाणाचेर मानकुराद आंबे बाजारांत येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांचे दरय कमी जातले. गोयचो लोकप्रिय आशिल्लो मानकुराद आंबो पिकपाक सुरवात जाल्या. उंच आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडाचेर चढून आंबे काडप एक कुशकतायेचें काम. झाडार चढून कोपल्यान आंबे काडून ते खोटल्यात घालपाक अक्षरशः सर्कस करची पडटा. उपरांत हो खोटलो दोरयेच्या आदारान सावकाश सकयल दवरचो पडटा. हे काम करपाक गोंयांत मनीस मेळनात म्हणून आदीं सावन आपले 1-2 आंबे रेनाक म्हळ्यार कंत्राक्टाचेर दितात. एक व्हडलो आंबो ह्या वर्सा 50,000 ते 1 लाख रुपया पर्यंत एनावर दिवपाक शकता. उत्तर गोंयांत शेकड्यांनी आंबे रेनाक घेवपा खातीर शिवोलकार फामाद. आंबे काडल्या उपरांत ते पणजी आनी मडगांव बाजारांनी होलसेल किमतीन ते विकतात. अशा तरेन मानकुराद आंबे गांवांतल्यान मार्केटात येता आनी निमाणे गोंयकाराच्या डायनिंग टेबलाचेर पावता. गोंयकार मानकुरादाची उमळशिकेन वाट पळयतात. सद्याक बाजारांत मानकुराद आयलो पूण चड नाशिल्ल्यान ताची रेट खूब म्हारग आसा. अजुनूय 1000च्या सकयल मानकुराद येवना. हाजें कारण म्हणजे आतांच मानकुराद झाडाचो काडपाची सुरवात जाल्ली आसा आनी गोंयभर ज्या जाग्याचेर मानकुराद आमी आसा आनी झाडां आसा थंय मानकुरादाची काडपाची प्रोसेस चालू आसा. आनी एक गोंयान एक सिस्टम आसा ताका म्हणटात रेनाक दिवप. अशें आमी लोक रेनाक दितात कारण जे आमी काडपाचो जो प्रोसेस आसता तो खूब डिफिकल्ट आसता आनी तो स्पेशलायज जॉब म्हणून वयर चडप आनी ते खोटल्यांनी आमी भरप आनी ते सकयल देंवप असो तरेचो प्रोसेस हो युजली कोण करपाक शकना. ताका स्पेशल लोकूच लागता आनी ताजे खातीर. आनी दुसरी गोश्ट म्हणजे ते मार्केटींग करपाकूय खूब डिफिकल्ट आसता म्हणून जे लोक आपले 1-2 आंबे आसता ते रेनाक दितात. आनी अशे कांय लोक आसा जे बिजनेसमॅन जे अशी रेनाचे आंबे घेता आनी मागीर ते एकठांय करून ते मागीर पणजेच्या मार्केटान नाल्यार मडगांवच्या मार्केटान हाडून होलसेलान विकतात. सो हो जो प्रोसेस आसा हो सद्याक चालू जाल्लो आसा आनी गोंयान मोठ्या प्रमाणाचेर आनी कांय दिसांनी मानकुराद आंबो येतलो आनी तेन्नाच ही मानकुरादाची मातशी दर आसा ती मातशी कमी जातली. सो अशे तरेचो आतां हो प्रोसेस गोंयभर चालू आसा. सिनियर जर्नलिस्ट नीरज नायका सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. काँग्रेसीचो दक्षिण गोंयचो लोकसभा उमेदवार विरियाटो फर्नांडीस हांणी प्रचाराक सुरवात केल्या. सोमाराक केपे मतदारसंघात विरियाटो फर्नांडीस हांणी प्रचार केलो. ह्या वेळार केपेचो आमदार एल्टन डिकोस्टा हाजीर आशिल्ले. दक्षिण गोंयचे मतदार हे फावट लोकमताचो शक्त कितें आसा ते मतदानांतल्यान दाखोवन दितले अशें विधान विरियाटो फर्नांडीस हांणी केला. जो मोग लोकांनी आमकां दाखयला तातूंत एक उमेद आयिल्ली आसा की ह्या डेमोक्रेसीन
म्हाका दिसता परते लोक दाखोवन दितले की पिपल्स पॉवर विल विन ओवर मनी पॉवर. सो खात्री आसा साऊथ गोवा काँग्रेस आणि इंडिया अलायन्स जिखून येतले. आज आमगेलो साऊथ गोवा MP कॅन्डिडेट कॅप्टन विराटो तेजेन आमी केपें टावनाक भोंवपाक स्टार्ट केला आणि लोकांचो मोग आणि सपोर्ट चोवन म्हाका दिसता भरपूर जेन्ना म्हाका आसलो फुडें तोच पयलीं तेन्ना हांव भोंवतालो ते भाशेन तोच मोग म्हाका आज कॅप्टना लोकांक दाखयला. आणि केपेंकार हे म्हाका दिसता बरे हुशार आणि गेले ते 2022 केपेंकारान आख्या गोंयान दाखोवन दिला की पयसो मसल पॉवर हुकुमशाही चलना म्हण. म्हाका दिसता तोच प्रसिद्ध आज आमगेले कॅप्टन विराटो मेळटलो. आमगेले सगळे आमगेले कावन्सिलर आहाय पंच एक्स चेअरपर्सन आहा बाकीचे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट बाकी सगळे मानेस्त आहे बारीक आमचे सगळो लोक आहा. इट इज नॉट ओनली द लिडर्स बट आख्खो लोक केपें परजा केपें जनता आमी कॅप्टना बारा रावतली आणि साऊथ गोवा सीट म्हाका दिसता आमी भरपूर मतांनी कॅप्टन विराटाक आमी जिखून हाडले होच म्हाका विश्वास आहा. सोमारा पेडणे नगरपालिकेचे नगराध्यक्ष आणि उपनगराध्यक्ष पदाची वेंचणूक जाली. नगराध्यक्ष पदार शिवराम तुकोजी आणि उपनगराध्यक्ष पदाचेर विशाखा विश्राम गडेकर हांची बिनविरोध वेंचणूक जाली. टाउन हॉलाचेर हे करून आमकां पळयता कित्याक जेणे करून आमकां म्युनिसिपालिटीक काहीतरी महसूल मेळटलो. भाई आता म्हाका सांगा तुम्ही पहिलीच नगरसेवक जाल्यात आणि पहिलेच फावट तुमकां नगराध्यक्ष मेळटा. आता हे फुडली कामां करपाक तुमकां पूर्ण पालिकेचो म्हणजे मंडळाचो सहकार्य आसतलो आणि दितले बिनविरोध निवड दिला. आता सहकार्य इम्पॉर्टंट न्हू विकासासाठी ते मेळपाक जाय. आता तुम्ही म्हणटात की कसो ह्या पयलीं म्हाका खूब उमेद भोगता की मी नगराध्यक्ष जाला. माझी ह्या नासलेली की मी जातले नगराध्यक्ष. म्हाका नगराध्यक्ष सगळ्यांनी ह्या केल्या बद्दल मी पयलीं तेंचे धन्यवाद करता आणि सगळेच माझ्या वांगडा आसतले हे मी आशा बाळगते. म्हाका जेन्ना 1999 आणि 2005 या कालावधीत निवडून चेअरपर्सन झाले तेन्ना कशें आसलें तेन्ना राखीव आसल्या कारणान तेन्ना बायलांक चेअरपर्सन तेन्ना ते पद हांवें उपभोगलें आणि ह्या टर्माक ओपन असल्या कारणान जे कितें मेळटा तेतून आपण समाधान म्हणून आणि जे पद म्हाका तेंच्यांनी दिले ते हांव समाधान म्हणून वायस चेअरपर्सन जालें. डेव्हलपमेंट वर्क ऑफ आम्ही कामां ही सगळ्यांची घेतल्या सगळेच फायदी करतात. जे तेणी आपण कामां करून फुडें व्हरून कामां करपाचें आमचो कोणाकूच विरोध ना. आमी सगळ्यां बरोबर रावतली आमी पयलीं रावले आणि आता आमी जो काळ आमचो उरला पळय त्या काळा पर्यंत आमी तुका. गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV.